हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशा आहेत सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज चालेल 5 o'clock. सो म्हळ्यार जाता की आतां मातशी चपाटी हांवें काल पीठ घालून दवरली, सो चपाटी कोता पयलीं. म्हाका हॅपी फेस्ट ऑफ st. francis Xavier तुमी सगल्या. सो सगळे फास्ट फास्ट रेडी कोत्ता आनी तेका उठोवपा जात बेगीन तेगले रेडी कोत्ता आनी सोंपते मागीर मेवता तुमकां. ओके, येसन बी गेलो इस्कुलाक आनी हांवें ब्रेकफास्टूय केलो. ब्रेकफास्ट हांवें पटेटो भाजी केल्ली आनी चपाती केल्ली सकाळीं सांगलो न्हू, सो ती केली. ब्रेकफास्ट बी जालो म्हणून ओके. सो मागीर मेवता तुमकां. अशें बसोत आतां. च्या उडयल्या म्हजी आनी हांव पुरो हसोता हिंगा. हुट्रू मारकी राना नाचोता केसो रे. उबरा हिंगा. Who is smiling? बू बू जय जय. आगे न्यू स्टाइल अपाची. इट तुम्हारा शुक्रिया, आज का दिन बहुत बढ़िया बीता. केलो न्ही तो, सो म्हळें शीत बी केलें बेगीन आनी जेवणां दाखयता कितें. रायस कालची शाकोती कोडे आसलो तिच्याले पिकल आनी पटेटो भाज केलो न्हू आनी सालमॉन आनी हांवें शिंगाण फ्राय केली. ओके, सो जेत बी आनी मागीर मेवता तुमकां. सो हेचो जेन बी जालें आनी तोय उठलो, तेकाय लायलें हांवें जेवण बी. आनी तुमी जेवणां दाखयलो न्हू आमी कितें म्हाजें सिंपल केल्लें. तूं मोटोली आयज फेस्तान हेगे जेवण घे सकाळी. पिठो म्हणून आमी कितें 2 दीस जालें आमी चिकनू खाताय, सो पिठो म्हणून लागलो आयज नुस्त्या कोर आनी कोडी एक्चुली करपा आहलो हांव. मागीर कितें म्हणलें चिकना कोडी आहा ती वेस्ट जातली म्हणलें तीच कोती आनी पोटेट्या भाजी केल्ली तेका लागून. ओके, सो मागीर चोया मातशें शॉपिंगाकूय वचपा आहा कित्याक सगळें काबारूय जालो आहा. सो टेस्कोकूय या म्हणटा तो चोया कितें जाता तें. टेस्को वयता आनी थिंगाय मातशें डेकोरेशन्स बी येयलें खंय थिंगाय बी, सो दाखयता तुमकां थिंगाय गेलें जाल्यार. सो सी यू लेटर. ओके, आमी भायर सरलीं आतां. पिटर थिंग गेला गाडी हाडपा, तेन्ना वयर ते सायडीन पार्क केलो. So, sorry, Baba, put those bags inside. Pearson. किती 2 गेले ते 2 पोते किती आहे ना आज ते गेम म्हणते काय येते कितेचे वाजा लाईट क्लिप्स बी येयले. बेस्ट शॉपिंग केलें तेणें पिटरान बाबा घेवन येयल्ली. गेलें पिटरान आनी चोयता आनी कितें उरलें जाल्यार घेवपाक. पे करपा आयलोलो पिटर, पे करता. जालें आमगेलें शॉपिंग हालती आनी टेस्को आनी पापान मातशें तेका ओगूच जालो न्हू, तेका मागीर न्हिदोन रावची कामाक वचूं जाय. तेका लागून मागीर चोया केदो पावताय ती. ओके, सो आतां आमी वयताय घरा. सो घरा वचून मागीर मेवता तुमकां. येयलीं घरा आनी हांव म्हळ्यार आमगे आतां उदो येयली म्हळ्यार हांव म्हळ्यार आतां तेगे चेंज बी केलें, तें जेवण बी घायलें आनी ते आतां ग्रेप्स आहा ते. सो हांवें म्हळ्यार आमगे विडियो एंड कोत्तोलें. ओके, आनी सो इफ यू लायक माय विडियो प्लीज लायक शेअर एंड कमेंट आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय. जे कोण म्हाका अजून सबस्क्रायब केलें ना तेणी. ओके, लायक आतां कितले दीस जाले 4-5 दीस मुगे सबस्क्रायबरू वाडना एशे, तशें हायरीशान व्यूजूय वाडना एशे. सो प्लीज प्लीज आय रिक्वेस्ट यू ऑल म्हाका मातशें प्लीज म्हाका सपोर्ट कराय. ओके, and I'll see you all in the next vlog, and thank you everyone who is watching my videos and kon mak subscribe kel thank you. Okay, and bye bye, good night and God bless you all.